काय रस्त्या वाकणटा ताची बळवंत गाय. मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. सद्याकाळ 26वा आयतार आज आचरण करच्या वखदां एका मनाची काळजाची जावन निमित्ताचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेष करून मागया. हे संदर्भार आयची देवस्तुती चलून व्हरतात. देवान आपणा केल्ल्या उपकारांक सर्वर गांधी येवन फेस्ताचो संभ्रम चलोवन ही देवस्तुती चलोवन व्हरतात. म्हणती माय वाड्याघरां तांच्या वाड्याचें फेस्त आचरण करच्या संदर्भार सरस्पर देवान म्हणती माय मुखांतर तांच्या वाड्यांत केल्ल्या सर्व बरेपणाक अर्गां दितना फुडल्या वर्साय सरस्पर देव तांकां कृपेन भरून दी म्हण ह्या संदर्भार मागया. तशेंच सर्गां सावन विस्पटयता गिल्बर्ट मार्टिस कार्मेल वाडो देवादीन लुईस एवलिन आनी जॉर्ज सेराव हांच्या आत्म्या दिता रायन ग्रेसी आनी रिमल डिसोजा कार्मेल वाडो तांचे हृदय बसोती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगचनो एका कुटुंबास्पिरितान एवकरिस्ताचो संभ्रम आचरण करूंक आमी सर्व हांगासर जमल्या. आयची देवस्तुती जेजूचेर संपूर्ण बावर धरून ताका वळखूंक उलो दिता. जेजूचे परगटजिणे वेळार ताजी खरी वळख सगळ्या लोकांक एकाच मापान जावंक ना. ताजो लक्षिल्ल्यान पाटलाव केल्ल्या शिसांक तो क्रिस्त देवान मागलोलो म्हणलें कळीत आसलें. आयच्या वचपांनी देवाचो मोग शिसपणाक आपोवणें कार्यांनी आमचो बावर्त जियोंक उलो दिता. तर उल्याक पाळो दिवन जियोंक देवाचो आदार मागया. मगळ आज आमी मोंती माय वाड्याघरां आमच्या वाड्याचें फेस्त आचरण करता. मोंती माय मुखांत लाभलेल्या सर्व बऱ्यापणाक देवाक अर्गां दिता. फुडल्या वर्साक ताची मजत मागता. मरये माये मुखांत सोम्या जेजून केल्ल्या सर बऱ्यापणाक अर्गां दिता आसतना आमच्या वाड्यांत मोग शांती समृद्धी रास जावं दी. परगांवांत आसलेल्यांक बरी भलायकी बरें काम बरो फुडार फावो जावं दी. तशेंच देवाधीन जालेल्या आमच्या वाड्यांतल्या सर सांद्यांक ससनाचो विशव लाबों दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मगळ भाव भयणीनो जेजूची खरी वळख आमी करच्याक देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना म्हणते माय वाड्याघरा सांगात फेस्ताचें मीस भेटयतना तेसे मरी माई जेजूची खरी वळख सेसांक दिल्ली आमकांय दिवं दी आनी आमकां जेजूची वळख करूंक खूब मोग आनी आदार दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागे. एक घडी बरदोळे दाबया. आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया. मगळ जेजू तुजी खरी वळख तुजें उतर आमकां दिता. पूण ह्या उतराचो तिरस्कार करून तुका दूख केलेल्या खातीर पश्चात्तापोवन भोगसाने मोगोन म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. तुजी खरी वळख दिसपडते आमच्या मागण्याच्या जिविता मुखांतर जाता. मागण्याक वेळ दिनासतना संवसारी राठावळीन मेतेर सावन तुका दुखयलेल्या खातीर पश्चात्ताप भोगसाने मोगोन म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. तुज्या मोगान पेलेचे सेवेंत खरी वळख एकामेका थंय दिवंक जाय म्हूण तो आपोवणें दिताय. पूण ती वळख एकामेका दिवंक आमी सुखान पडल्या.
राग मसोर द्वेश करून तुका साक्ष सांगू सुकून पडल्या सोम्या बक्षाने मगन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. महिमा 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 देवा उच्चरी आणि शांती तुझ्या इष्टा सुंसरी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया संपद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोल महिमा वापसून आम्ही तुका वाकता सोनिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोनिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळट तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे पित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया एक गरीब पडतोळे दांपया आमचे घर संगती ते सवंगती रे रंगातीर आम्ही मागया जे कोणा भक्तान बसेला उडास कडी तांच्या बसोत मागया माध्यम मुखांतरी मिसाचें बलिदान वटयतात त्या सर्व भक्तिकां खातीर पिडेस्त भाव भयणी खातीर कस्त तेल्ल्यां खातीर आमी मागया देवा आमच्या भोवमोगाळ सर वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुझे बक्षाणे जोडूंक आमकां फोव कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना हांव पाटी सोरूंक ना म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली म्हजें काड ओडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले केण्ण्या आनी तिंपे मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना देखून हांवें म्हजें तोंड पात्र भाशेन घट्ट केलां हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा म्हाका नीत करूंक दिता तो लागींच आसा
तर मुजेर कोण फिर्याद करीत? आमी सांगत सद्रे मुखार वसुया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावूं. पळया, सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारायत? देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गावा सौम्या हुजीर हांव चलतलो. सर्वेस्पराच्या मोगान भरला म्हजें काळीज. कित्याक ताणें आयकून घेतली म्हजी विनवणी. हांवें ताका उलो मारलेल्या त्या वेळार ताणें आपले कान म्हजेशी परतिले. जिवंताच्या गावान सौम्या हुजीर हांव चलतलो. मोरनाच्या पासांनी म्हाका वेडो घालो. पाताळाचो आकाम म्हजेर आयलो. कंतीन दुखीन हांव बुडलो. तवळ सर्वेस्पराचें नांव काडलें. सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हाका निवार म्हणून मागले. जिवंताच्या गावान सौम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गावान सौम्या हुजीर हांव चलतलो. सांत जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंतया. पूण तो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता? तसलो भावार्थ ताका बचाव करूंक शकतलो गी? कोणी भाव वा भयण विणगी आनी दिसपडतो ग्रास नासतना उपवाशी पडल्यान म्हूण चिंतया. तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता. उबेचें कितेंय आंगार घाला आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात्र सांगून तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार तें कित्याक उपकारता? भावार्थाची गजालाई तशीच. भावार्था सोवें बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीवनांतलो म्हणयेत. तरी पूण कोणी एक मनीस म्हणूंक पुरो. एकल्याक भावार्थ आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात. त्या मनशाक म्हजी जाप ही. म्हजो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका भावार्थ आसा म्हूण हांव रुजू करतां. पूण तूं कसल्योच बऱ्यो करण्यो नासतना तुका भावार्थ आसा म्हूण रुजू करून दाखय. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साची बडाय शिवाय हेर खंयचेय व्हडपण म्हाका नाका. ताचे मारिफा संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सार मेला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता.
महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या सिसा सांगाता सिजारिया पिलिप्पी नांवाच्या शहरा भोंवतणीच्या हळल्यांक भायसन गेलो. वाटेर आसतना आपल्या सिसा लागीं ताणें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? तांणी ताका जाप दिली, थोडे तूं स्नान दोतार सुवां म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर तूं प्रवाद्या मदलो एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त तेदवा. आपणा विशयान कोणायकी तांणी सांगिनाये म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. आनी आतां मनशा पुतान कश्ट सोंसची, मतबेरांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवन तोडची गरज म्हणून तो आपल्या सिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्यार पेद्रू ताका कुशीन आपोवन बेश्टोंक लागलो. पूण तो फाटीं सरना आपल्या सिसां मुखार पेद्रूक बेश्टोन म्हणालो, म्हजे सरसिलो पयस सरसयतना देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत आपल्या सिसांक आनी लोकांक सांगाता आपोवन तो म्हणालो, कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव उगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत उगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता. देवाचें वोथर वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तती म्हणजे मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, भक्तिकांनो, हेचे सुवार्थेंत जेजू सेजारिया पिलिप्पी नांवाच्या शहरा भोंवतणीच्या गांवांत देवाचें उतर परगट करता आसतना जायतो लोक जेजूच्या फाटल्यान हरियार येतालो. हेणें जेजूक थोडे आपटोंक उडयताले, जेजू लोक थोडे मेळोवंक आशेताले, थोडे गूण जावंक आशेताले आनी अशें जायतो लोक जेजू फाटल्यान येतालो तें पळोवन जेजून एक सवाल आपल्या सिसां लागीं केलें. लोक म्हज्या फाटल्यान येता, अशें आसतना हांव कोण म्हण लोक म्हण चिंता, हांव कोण म्हण लोक चिंता. लोकांच्या मोतीन कितें आसा पळया. जेजूक हें सवाल विचारूंक जायतीं कारणां आसात. कित्याक म्हळ्यार जेजू विशयान सकट बरें उलयनातलें. कळ्ळें गी? जेजू इतलें बरीं कामां केल्यारी, पिडेस्तांक गूण केल्यारी, देवसारा धांवडयल्यारी, मेल्ल्यांत जिवंत केल्यारी, कश्ट तेल्यांक सवकासाय, दंड सतेल्यांक सुडका, दया माया ताणें पासारली जाल्यारी सक्कडी ताचे विशयान बरें उलयनातलें. थोडे ताची तकली फिरवल्या म्हणटाले, थोडे तो पोठारी, तो कावगो, तो बेबदो म्हणटाले, कांय थोडे तो पातक्यांचो इश्ट, कलवंतांचो इश्ट, प्रदवारींचो इश्ट, अशें ताचे विशयान उलयताले. हें सगळें जेजू बरें जाणा आसलो, बरें जाणा आसलो. पूण जेजू लोक तशें थोडे उलयता, थोडे त्या थोड्यांचें गण्य करिनासतना उलयतल्यांचे थोडे आसात पळय, तें बरें जाताना तांकां सोंसना तें. तशें जाल्यांक जेजू सायडीन दवरता, लेखागत घेना, तो सायडीन दवरता आनी एक सवाल विचारता सिसा लागीं, लोक म्हज्या विशयान कितें म्हणटा.
आनी सीसी पळया कोण पळय कांय 4 जाण हजारांत जेजू विशान शेण उलयतात तांचे कांय सीस जेजूक सांगिनात पळया सिसांचें बरें मन पळया जेजूक ते कांय सांगिनात कितें जेजू विशांत वायट आयकूंक मेळ्ळें ते जेजूक ते कांय सांगिनात ते म्हणटात तूं स्नान जातार जुवांव तूं स्नान जातार जुवांव स्नान जातार जुवांव म्हळ्यार कितें कितें स्नान जातार जुवांवचे गूण जेजू तांणी कशें पळयले स्नान जातार जुवांव सताक साक्ष दिल्लो मनीस तुमी जाणात सताक साक्ष दिल्लो कळ्ळें गे हां सताक साक्ष दिल्लो जेजूची वाट तयार केल्लो आनी पातक सांडून बरें जिवीत जियोंक आपोवणें दिल्लो ताणें ताची उतरां तीक्ष्ण उतरां हत्त आग्याच्या पिलानो ताणें म्हणलें शास्त्र्यांक फरिजावांक स्नानीक जुवान म्हणलें हत्त आग्याच्या पिलानो येवंकसच्या क्रोधांतल्यान बाचाव जातात म्हूण तुमी कोणें सांगलां रुखाक कुराड मारन जाल्या रूख पडोवंक मात बाकी आसा जागृत करा पश्चात्तापवा बगसाणे मागा पातके जिवे सांडा नव्यान जिवे जेया स्वस्थ उतरांनी स्नानीक जुवांव देवाचें उतर प्रगट करतालो आनी जेजू हांगासर तसलेच उतर स्वेस्त तीक्ष्ण रितीन प्रगट करतालो जेजू म्हणटालो कितें म्हणटालो जेजू म्हणटालो हाय तुमकां धिक्कार तुमकां खटा तुमकां खटा हाय शास्त्रानो हाय फरिजावानो खपटी तुमी स्वस्थ रितीन जेजू उलयलेले तांकां स्नानीक जुवांव उलयले बरी आयकताले देखून ते म्हणाले लोक म्हणटा तूं स्नानीक जुवांव सताक साक्ष दिवचो स्नानीक जुवांव हेरोद राई ताच्या बाबा पिलिपाच्या बायले सांगात आसुल्लो पळोवन हेरोद राय मुखार स्नानीक जुवांव बरवता आनी म्हणटा तुवें करचें सूख तुज्या बाबाच्या बायले सांगात रावचें सूख म्हणून उक्त्यान प्रगट केल्ले वेळार हेरोद राई ह्या स्नानीक जुवांक बंदेन दवरता जिवीशी मारूंक तो भियेता बंदन दवरता पूण हेरोदियासाच्या त्या कुतंत्रे वरवीं हेरोद राई ताका जिवीशी मारयता पूण मरणाची शिक्षा आसा म्हूण स्नानीक जुवांव फाटीं पळयना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी तसलें एक दृश्य तसलें एक जिवीत जेजू थंय ताणें पळयल्लें देखून ते म्हणटा तूं स्नानीक जुवांव तूं हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात एलिया प्रवाद्या पैकी श्रेष्ठ प्रवाद्या पैकी श्रेष्ठ प्रवादी हो एलिया प्रवादी होरेब दोंगरार देवाची असर ह्या प्रगट केल्लो आनी हो एलिया प्रवादी देवाचें उतर ल्हानांतल्या ल्हानांक सगळ्या प्रगट करतालो देवाच्या उतराचें एक सकत एलिया प्रवादी आनी ह्या सोम्याची उतरां तांकां एलियास उगडास काडटाली एलियास उगडास कित्याक जेजूय दुबळ्या धाकट्यांचो विधवेंचो अनाथांचो मोग करतालो आनी ते ताणें पळयलें आनी ते म्हणाले ओ एक एलिया आनी थोडे म्हणाले तो प्रवाद्या मायकी एकलो जावं बरो इसाया जावं बरो एजेकिएल जेरेमाया हबाक्कूक कोणीय जावं तो प्रवाद्या पैकी एकलो देवाचें उतर गांवान गांव प्रगट करता सताक साक्ष दिता नितीक तो साक्ष दिता देवाचें उतर बळान प्रगट करता तो प्रवादी पूण हांगासर जेजू म्हणटा ओके लोक तशें म्हणटा पूण तुमी म्हजे सांगात आसात 3 वर्सां हांव तुमी म्हजे विशयान बरें जाणात म्हजे विशयान तुमी जाणात म्हजे सांगात जेवल्यात म्हजे सांगात रावल्यात म्हजे सांगात आसल्यात म्हजे सांगात रडल्यात सगळें केलां आतां तुमी कितें म्हणटात हांव कोण म्हण आनी तवळ पेद्रो म्हणालो थंयसर सोम्या तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पेद्रोक जेजूचो अनुभव जाल्लो तो क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण अनुभव जाल्लो खंयसर ताका 2-3 कडेन असो अनुभव जाला एक थाबोर पर्वतार वय गे थाबोर पर्वतार तो अनुभव जाला जेजू क्रिस्त कित्याक म्हळ्यार हो म्हज्या मोगाचो पूत तो म्हाका मानवाला
सर्ग उक्तो जाल्लो, देव दुस्तू दिश्टी पडलेले, अब्राम आनी प्रवादी सगळे दिश्टी पडलेले ताणें पळयले आनी ताणेंच म्हणलें आमी हांगास तुंब मारया, हांगास रावया, एक तुका, एक मोयजेक, एक एलियाक. पळया वरतो अनुभव म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या पेद्रूक जाल्लो आनी ताणें त्यात दीस समजलें वो क्रिस्त जिवा देवा सपोत. दुसरें तेगा जाणां जिवंत केल्लें, कुसुल्ल्या राजाराक 3 दिसां उपरांत जिवंत केल्लें, खंयच्याच मनशाक करूंक साध्य ना. आनी तसली असर्या अजापां ताणें केली. तिसरो अनुभव ताका जाल्लो उदका वयर चलतना. जेजू उदका वयल्यान चलोवन आयलो गलिलिया सरोवरांत. गलिलिया सरोवरांत उदका वयल्यान चलोवन येता आसतना पेद्रू म्हणालो हांव तुज्या सांगाता चलोवन वेता, म्हाका परमाय. आनी पेद्रूय चलोवन म्हणटा चल्लो, पूण ताचो भावार्थ दंडळ्ळो, तो बुडलो, पण जेजून ताका हात धरून उखल्लो. आनी तो अनुभव म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, तो अनुभव वो देवाचो पूत उदकाचेर चलोवंक शकता, वाऱ्याचेर चलोवंक शकता, वाऱ्या वादळा थंड करूंक शकता, सगळें करूंक शकता, सगळी पदवी ताचे थंय आसा. देखून तूं क्रिस्त जिवा देवाचो पूत. आनी जायते अनुभव पेद्रूक जाल्ले आसात. जावं पुरो मासली पकतना सगळी रात मासली मेळोंक ना. जाळ तुज्या जोडीचे उजवे बगले उडय मेळटली म्हणटच ताणें जाळ उडयलें. मासली इतली पडली की तांकां जाळ उडोवंक जालें ना. मासली सोडनो जेजूच्या फाटल्यान ते गेले. म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो पळया हो अनुभव तो म्हणटा तूं क्रिस्त जिवा देवाचो पूत. आतां जेजू म्हणटा शाबास पेद्रू, हें तुका कोणेय मनशान उगडापे केल्ले न्ही, वयगी तुका बापान सुगडाप केलां ते ताबर पर्वतार, तुका थंयच उगडापें जालां हें, पूण कोणाकय सांगिनाका. पूण कितें करूंक आसा ह्या मनशा पुतान कश्ट सोसूंक आसा, मरोंक आसा, जरबान मारूंक आसा, मतबारांनी प्रधान याजकांनी ह्या मनशाक तिरस्कार करूंक आसा. अशें म्हणटाना पेद्रू इल्लेशें गलबुलू जालो. ताणें चिंतलें जेजू सांगता पुरा बरेंत आसतलें, गुलाबूस मेळटले, गुलाबाच्या पाकळेच्या पोंदा हांव वसतलो, गुलाबाच्या पाकळेच्या राशीर न्हिदतलो म्हणून पेद्रून चिंतलें. पेद्रू गोतून नासलें त्या पाकळे पोंदा खांटे आसात ते पेद्रू कळीत नासलें. आनी पेद्रून पाकळ्यांचो मात मोग केलो, गुलाबाच्या पाकळ्यांचो मात मोग केलो, खांट्यांचो मोग करूं ना. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी हांगासर तवळ पेद्रू कितें म्हणटा तें तुका घडना जावं सोम्या, तें तुका कितेंच घडना जावं. आनी हें जेजूक पसंद जावंक ना. कित्याक सूख मात्र आशेतलो मनीस आसा जाल्यार जेजूक तो पसंद ना. सूख मात आशेतलो मनीस आसा जाल्यार जेजूक तो पसंद ना. सूख सांगता दूख, बरेपणा सांगता कश्ट स्विकार करतलो मनीस जाय. गुलाबाच्यो पाकळ्यो मात्र आरयल्यार पवना, त्या पाकळ्याच्या पोंदा लिपलेले खांट्याकी हात घाली जाय. गुलाबाचें झाड, गुलाबाचे गुलाब झाडार आसतना पाकळ्यो मात बुड्डून काडूंक जाता, ते काडल्यार तें फूल जाता जायना, गुलाब जायना. झाडार आसलेलो गुलाब काडचे जाल्यार ताका हात घाली जाय. हात घालतना कांटे आसात, कांटे म्हाका नाकात, गुलाब जाय म्हळ्यार तुज्या हाताक तो मेळना. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जिविताचे कश्ट नाकात, सुख समृद्धी मात्र म्हाका जाय म्हळ्यार जेजू म्हणटा चुकीच्या राजाक तूं लायक न्ही, लायक न्ही. म्हजे सरसिलो पयसर सैताना. पळया सुरू म्हळ्यार तुका देवाच्या आत्म्यान उगडापें केलां. आतां म्हणटा सैतान तूं पयसर. सैतानान खुशालकाय, दादोसकाय, बरेपण मात्र अशें म्हजें ताका कश्ट नाकात. पूण हांगासर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मनशा जिविताक कश्ट आसात, सूख आनी दूख सगळें आसा, ते सगळें स्विकार करूंक आसा. देखून हर एका काजारा वेळार दादलो बायल कितें म्हणटा सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन. तें सगळें जिवीत एक मात्र जिवीत न्ही. सूख आनी दूख रचलोलो तूं सांबाळता सदां. सूख आनी दूख रचलोलो देव, त्या देवानी सूख आनी दूख भोगला आनी तो म्हणटा हें सगळें आमी भोगूंक जाय. देखून तो म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो आपलो कुरी सुकोवन घेवन दी, कश्ट कोरून घेवन दी आनी आपणाच्या पाटल्यान येवन दी. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया कोण आपणाक सिनकार करून दी, आपलो कुरी सुकोवन घेवन म्हज्या पाटल्यान येवं. जो कोण
आपलो जीव वाचोवंक सोदता, सुख मात्र आशेता, बरेपण मात्र आशेता, कश्ट आशेना, तो आपलो जीव उगडायता. आनी जो कोण आपलो जीव म्हजे पसत कश्टार घालता, वावटीन घालता, बेजारान घालता, खंतीन घालता, ताका निसायकी तसो जीव तो वाटयता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी, बोवा पुरब्याची उतरायच्या सुवातेंत जेजू आमकां दिताना, तर आमी जेजू कशें साक्षी दिवेत, जेजू कशें आमी जेजूची खरी वळख घेवेत. हेच्या दुसऱ्या वाचपान सांजाको बोवा पुरब्यार म्हणटा, भावार्थ आनी बऱ्यो करण्यो. आनी तूं खंयच्यो गरजेच्यो? भावार्थ की बऱ्यो करण्यो? खंयचें प्रमुख स्थान घेता? भावार्थ की बऱ्यो करण्यो? आं, भावार्थ की बऱ्यो करण्यो? आं, जाको म्हणटा तुका भावार्थ मात्र आसा म्हूण सांगू न्हू, म्हाका भावार्थ आसा, हांव भावार्थी मनीस, भावार्थ कुवाळ येतो आसा, देखून हांव भावार्थी मनीस, सकाळी सांजेचें मागणें म्हणटा, देर्स म्हणटा, आंबोरी म्हणटा, नवेनाक येता, आराधन करता, पुरो करता, म्हाका भावार्थ आसा. आनी तूं भावार्थ आसलेल्या मनशा सांगता एकलो भिकारी येता आनी म्हणटा हांव सकाळी न्हू जेवंक ना, भूक लागल्या, म्हाका कांय तरी खावंक दी, हांव भुकेन सगलो थकून गेला. वय गे जायत, हांव मागता तुजे बसो जायत मागता, तूं वचू, बरो जातलो, पोट भरतलें म्हळ्यार जाता? तो भावार्थी जाता गी? जायना. भावार्थ करण्यान दाखयल्यार मात्र तो खरो भावार्थी जाता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून तो मागण्यार आसा, तुजो भिकारी आयलो, एक मागतलो आयलो, वा एक भुकेल्लो आयलो, तुज्या लागीं मागोन आसा, आनी तूं उठोवन ताका बशयेन दिल्लें वांडण दिवन ताचें पोट भरशी जाल्यार तो भावार्थ करण्यान जिवाळ जालो, करण्यान दाखयलो. देखून हो कोणी एकलो पिडेस्त येता आनी म्हणटा म्हाका वखदाक कांय ना, दाक्तरान आपयलां, कांय कुमक कर, वय गे जायत हांव मागता, तूं बरो जातलो जायते, कांय टेन्शन करनाका म्हणून तूं काली मागशी, ताका कांय कुमके स्वात दिनाय जाल्यार कितें फायदो म्हणटा सांजाको, कितें फायदो? देखून तुवें मागल्यार मात्र पावना, तुवें रितीर मात्र केल्या पावना. तुजो भावार्थ आसा म्हणून तुवें भावार्थ आसा म्हूण मात्र परगट केल्या पावना. तो भावार्थ तुवें करण्यांनी दाखोवन दी जाय, भावार्थ करण्यांनी दाखोवन दी जाय. देखून जेजू म्हणटा हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका खावंक दिलें ना. जेजू दोनी म्हणटा, हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणयल्लो, म्हाका तुमी पिवंक दिलें, हांव उक्तो आसलो, तुमी म्हाका पांगरोंक दिलें, हांव बंदीन आसलो, तुमी म्हजी भेट केली, हांव अस्वस्थ आसलो, तुमी म्हजी सेवा केली. केदाळा सोम्या, केदाळा, जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भाव भयणी थंय केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. आनी दिनांतल्यान म्हणटा हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका खावंक दिवंक ना, हांव ताणयलो, तुमी म्हाका पिवंक दिवंक ना, हांव उक्तो आसलो, पांगरोंक दिवंक ना, हांव बंदीन आसलो, भेट करूंक ना, हांव अस्वस्थ आसलो, तुमी म्हजी सेवा करूंक ना. केदाळा सोम्या, आमी मागणें करनासले, हांव आराधन करनासले, केदाळा आयलोय तूं? जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणी मदें करूंक ना, जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणीक करूंक ना, तें म्हाका तुमी करूंक ना. पळया, देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, भावार्थ आसा म्हणून खाली तोंडान सांगल्यार पावना, भावार्थ आसा म्हणून खाली मागणी भेटयल्यार पावना. तो भावार्थ आमी आमच्या करण्यांनी दाखोवंक आसा, करण्यांनी दाखोवंक आसा. देखून म्हजो भावार्थ फकत मागण्या मुखांतर, आराधना मुखांतर, वा फकत म्हज्या भक्ती करण्या मुखांतर न्ही, आमचो भावार्थ आमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर दाखोवन दिवंक आसा. देखून जाको म्हणटा बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका भावार्थ आसा म्हूण रुजू हांव करता, म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका भावार्थ आसा म्हूण हांव रुजू करता. तूं कसल्योच करण्यो करनासतना तुका भावार्थ आसा म्हूण दाखोवन दिवन पळया. एकलो मनीस मागक मुतो मागना, पूण देवाचेर ताका विश्वास आसा, भक्ती आसा, पूण तो भावार्थान येता सोम्या थंय आनी आयल्या गेल्ल्या सगळ्यांकी तो कुमो करता जाल्यार तो खरो भावार्थी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक तो करण्यान दाखोवन दिता. देखून आमचे भावार्थ जेजूचें परगट मिसांव कितें म्हळ्यार भुकेल्ल्यांक जेवण, थाणयल्ल्यांक पिवण,
उक्त्या आशिल्ल्यांक पंगरण, पिडेस्तांची सेवा, बंदेत आसलेल्यांची सुटका, दया माया पसारचे जिवीत आमचे जावंक जाय. तोवळ आमी सोम्याक साक्ष जातले. हांव सोमीक कोण म्हूण आमकां कडी जातलें. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कन्नडांत एक पद आसा. ಹಸಿದಾಗ ಅನ್ನ ದಣಿದಾಗ ನೀರು ಕೊಡದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಂದವೋ ಏನು ಚಂದವೋ. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो इकडी बरदोळे दांपया आमी, इकडी बरदोळे दांपया. देवाचें उतर बोवा पुरब्यान सांगता. सुमी म्हणटा हांव कोण, म्हाका कोण म्हूण म्हणटात, तुमी कोण म्हूण म्हणटात. जेजू क्रिस्त जिवा देवाचो पूत कस्त दिल्या मनशांक, दंडस दिल्या मनशांक सवकासाय, सुटका, दया माया परकडूंक आयिल्लो जेजू म्हणटात तुमी तें करूंक आसा. फकत सुख समृद्धी संतोष मात्र न्ही, जिविताचे कश्ट, कंत बेजाराय, दूख, त्याग, सॅक्रिफीस हें सगळें जिविताचो वांटो तो घेवंक आसा. आनी तो घेवन म्हजो पाटलाव करा. तुमी जियेतल्यात असले जिवीत जिवंक तुमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया. आमेन. उबी रावया. एका देवात आसलो भावार्थ प्रगट करया. सतमान एकाच देवाक सतमानता. सर्वपदवेदार बापतो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमानता. देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी पापांतां जल्मला. देवातान देव उजवाडातान उस्वाड खऱ्या देवातान उपसल्लो करो दे. तो देवातान जल्मला ताका रसूंक ना. बाबाच्या सैं बसो ताचे वरवीं सर्वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सोडोवणे पासत सर्गांतान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कर्मयाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासत पोंच पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सगळ्या सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला. जिवेंची आनी मरलेल्यांची मनसेबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राज तोडकीक शेवट आसचो आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीव दता तो बापानी बुता तो आनी बसला. बापानी बुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा भावो प्रवाद्या वरवीं दवरला येयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले सभे सतमंता पदकांच्या उक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वासूंक रावता. आमेन. ह्या विस्वासान आनी भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळा समर्पया. बापा होय सभेच्या मुणयाऱ्यांनी वर्त्या मोगान तुझ्या उतराक आपले कान उक्ते करूंक आनी तुजें उतर विविध अडकळी मदें लोकांक धैर्यान प्रगट करीशें तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी लोकांच्या हिता पासत निस्वार्थपणी वावरूंक आनी त्या प्रमाणे योजना रुपीत करूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. समेस्त पिडेस्त्यांचेर आनी प्रायवंतांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. तुज्या पुताच्या कुर्साक बेंग मारून आपलें कश्ट सोसूंक तांकां गटाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजणांनी संवसारी वंदवण्याक बोलानासता भावार्थाची प्रामुख्यता समजून जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. होय युकारिस्तान भाग घेवंक जमल्या आमी समेस्तांनी भावार्थाची प्रामुख्य समजून देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगा पासून आमचे जिवीत समर्पीत करीशे आमकां गटाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. मोंती माये वाड्या पासून आमी तुका अर्गां दिता हांव. वाड्या पेस्त आचरण करच्या ह्या वखदां आमच्या वाड्याघरांक पिडेस्तांक प्रायवंतांक भुरग्यांक युवजणांक हर एकल्यांक तुज्या कृपेच्या बेसावांनी भर. आमी करचो वावर आनी आमी करची वाव सगळी तुजे कुशे प्रमाणे करूंक आनी आमचो वाडो मोगाचो आनी एकवटाचो जावंक रुपीत करूंक एक कृपे देणे फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. कोणा मागतान बसयला उडास करया तांचे बसोत आमी मागया. सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा तुजे मुखार उसरलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पैनार आमी आसां. बाबार्थी जिवीत आमी जिवन आसां. बाबार्थ करणे आनी प्रगट करूंक
जायची कृपी देणी आमकां फोव कर म्हण आमी मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी Bapa undago manso waindago pulaso folam chawa raso gurtam chamo kaso open ge Bapa mog galzaso open ge Bapa undago manso Folam chawa raso, gotam chamo kaso, open ge Bapa mokal zaso. Servit podeva, srishti rasnara. Betaytaw tuka undago vaso unchawa vakyano pritu medilo agni kushan zatolo opone Bapa undago vaso waindaka pulaso Opon ge Bapa mokal zaso. Srishti rasnara betaytaw tuka waindaka so unchawa vakyano pritu medilo agni pivan zatolo opon ge Bapa undago vaso waindaka pulaso Folam chawa raso, gotam chamo kaso, opon ge Bapa mokal zaso. Servis podeva, srishti rasnara. Betaytaw tuka undago vaso unchawa vakyano pritu medilo agni kushan zatolo open ge Bapa undago vaso waindaka pulaso folam chawa raso gotam chamo kaso open ge Bapa mokal zaso. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवा पमानतात असलें जावं म्हण मागाते हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा दयेन आमची मागणी आयकून घे आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली बेठवणी समेस्तांचे चडवणे उपकारशी कर या आमी मागता आमच्या सम्याक जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया
आमीती सर्वेश्वरादैवोबाता सर्वेस्पराकमच्या देवा दिनवासूया वयशमी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळीनी सर्व तई जेजू ख्रिस्तांच्या सुम्यावरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोन्ही तिसवानी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणे अवकारी मर्येतान जल्म घेतलो कुर्साचे मरण सोसून ससनाच्या मरणांत आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता सर्वेस्पोर्तो स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा स्वर्गी तुका जय स्वर्गी तुका जय स्वर्गी तुका जय स्वर्गी तुका जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय स्वर्गी तुका जय स्वर्गी तुका जय स्वर्गी तुका जय स्वर्गी तुका जय पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो म्हणून आनी वायन आसलें जेजूचे मांसारे रगसान बदलची भोव पवित्र आत्म्याची घडी हे घडये कितें मागता खंडीत आमी घेता जेजूची खरी वळख आमकां जावं बावर्ती करण्याचे मनीस आमी जावंक समेची कृपा मागया बापा करोस तूं पवित्रेतून सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेय जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपले सुकुशेने कस्टमरान सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सस्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबडता सो गुठ परगटुया मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेली आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्य संवसारार विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजे स्थगतीन अंतलेल्या समेस्तां तुजे परसोडीत मुखार मळ पळोवंक फोव करी
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माया संगती तिसपती भाग्यवान जोसे भाग्यवान धर्मदूत आनी सर्व गळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा आमकां भोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. भावार्थ बऱ्या करण्या संगता परगट जावंक देवा स्वादारांनी कृपा मागोन आनी मुखांतर सम्याकीची खरी वळख करूंक समेन शिकलेले मागणे संगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज समका येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रासा समका दी आनी आमी आमचे असलेले आमकां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दे करुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरोवन मनीसांनी ह्या संवसारी आयली. आपणाची खरी वळख करूंक भावार्थ करण्यांनी परगट सांकुलो दिता ती. ही शेळयेच्या जेवणाका पयलेली सर्व सभागी समया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडंदगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लव जिवीत जीवदातारा. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लव जिवीत जीवदातारा. कितली कोमळ काकू तुझी असीम दयाळ लाय सर्गीची दैवी कारणांता दुश्टची शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लव जिवीत जीवदातारा. आमच्या काळजांनी करपिडा फाटय सांगात आमच्या See me.
सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, जेजूचे मांस आणि रगत आम्ही आता सेवला. हे सर्गींच्या देण्याचो गुण आमच्या आत्म्यान तसेच कुडींत आम्ही बोगेसो कर. अशें आमचें जिवीत न्ही बगार जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देवा, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे मोग उपकार. सीता उन्नीता मोरिये सदा तुझे नाम. मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरे आशीर्वाद देवा. रोजारी साहेबिनी सगळी सांगता बघीवन कुर्सजे आमच्या दिसपणातले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाचनो रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पुनशेत अलंकार. फादर मेलविना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणें दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर कणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी